रुजाऱ्यो दी आल्दोना हो जावन आसलो म्हजो एक बरो इश्टूच न्हय पूण एक भाव कसो. ताणें जायते तियात्र बरयले आनी जायत्या तियात्रांनी म्हाका ताणें घातलो. तशेंच काला अकॅडमीन कॉम्पिटिशन तियात्र ताणें जायते घातले. बरे बरे ताणें डायरेक्टर हाडले डायरेक्शन दिवपाक आनी त्या डायरेक्टरा वरवीं हांव जायते शिकलो. आयज तो आमचे मोदेगांत ना. दुनिया देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूं आनी आपल्या सुरींच्या राज्यान ताका व्हरो. रुजारियो बाब, तुवें म्हाका तियात्रीस केलोय म्हणून तुका चड आनी चड देव बरें करूं. म्हजो तुका सल्यूट. हॅलो. कोण येता येता. फादर, गुड मॉर्निंग फादर. गुड मॉर्निंग. फादर यो बेबी भितर यो. फादर बॉस. कशी आसात तुमी? हांव आसा बरी. फादर, हांवें आयकलां तूं आमच्या इगोर्जेन नवो फादर आयलाय म्हूण. होय, तुमची इगोर्जेन आयल्यार म्हाका 8 दीस जावन गेले. भायर सरलोलो सगळ्यांक विजीट करतलो म्हण. तुमच्या घरान कोण भुरगीं दिसना आनी तुवें कोणाचें गाणें घातलां? म्हज्या चेडवाची. तुज्या चेडवाचें? आनी तुज्या चेडवाक कितें जालें तर? फादर, म्हजे चेडूं एका हिंदू चेड्याच्या मोगान आसले आनी म्हाका खोशी नासली म्हज्या चेडवाक त्या हिंदू चेड्या लागीं काजार करूं. हांव आयकना पूण म्हज्या चेडवाक हॅलो. या मोनिका, कशी आसा तूं? आमी आसात बरी. आनी तुजी भुरगीं कशी आसात? तुज्या भुरग्यांची खबर घेताली म्हूण सांग. आनी कितें गो, जायते तेंपान तुवें फोन केलो मुगो म्हजी खबर घेवपाक. आयज उगडास आयलो कितें? ओके मोनिका, हांव तुका मागीर कॉल करता. म्हाका मातशें काम आसलें. ओके, बाय मोनिका. मामी. सोफिया, तू आयले? आनी हो मामी, हो म्हजो नवरो. हांवें तुका सांगलेलें न्हू की म्हाका नवरो आसा म्हूण. बाबा बस न्ही, बस. हॅलो आंटी, तू कशी आसा? हांव आसा बरी. आनी तू कसो आसा? हांव आसा बरो. आंटी, म्हाका कशी आसा तुज्या चेडवा लागीं काजार जावपाक? पूण म्हाका एक सांग, तू सर्वीस कसली करता? हांव बँकान मॅनेजराची सर्वीस करता. वाव, व्हेरी गुड. जाल्यार तुजें नांव कितें? म्हजें नांव विशाल. विशाल? होय. जाल्यार तू हिंदू? होय आंटी. आंटी, आंटी. मामी, सोफिया, आंटी अशी भितर रागान कित्याक म्हणून गेली? विशाल, तू बेश्टोच वयर सकला जायना काय? घडयेक ती बेजार आसतली कित्याक तू हिंदू म्हणून. पूण तू कांयच भियेना काय? हांवें तुजो मोग केला आनी हांव मरो पर्यंत तुजो सांगात सोडची ना. पूण तुजी मामी? विशाल, एके जोरीच्या तोंडांतल्यान गोड उदक व्हांवतलें. गोड उदक केन्नाच व्हांवचें ना. सोजमलोय मू. ती मरे ह्यो भाटकार रावता सारको आबूस. ते दीस म्हाका तो म्हणूंक लागलो, एक चेडूं आहा जाल्यार पळय आपणाचें घर साफ करपाक. हांव बरो चेडूं पळय न्हेसलो, इस्तीद घातलो आनी भाटकाराचेर गेलो. भाटकार म्हाका पळोवन सारको आबूस. हांव वयता आनी म्हाका व्हडली वेंग मारली आनी वयर सकल मरे ताणें म्हाका पोशोन काडलें. ताका खबर ना हांव चेडो म्हणून. उपरांत हांवें ताचे घराचें सगळें काम केलें, घर सारकें नितळ केलें. उपरांत निमाणो मरे म्हाका ताणें पेरीचेर वयर चडयलो. खबर कोत्ता थंयसरूच ओ पळय येता. अरे इनास, बरो मरे? वय वय, हांव आसा बरो. अरे इनास,
ते दिसा तुवें धाडलेलें तें चेडूं एकदम बरें. ताणें मरे सगळें म्हजें काम करून दिलें. मागीर मरे हांवें मरे ताका 2 पाटी वेंग मारली. कितें हॉट रे तें. बरी उमेद आयली न्ही भाटकारा तुका. वयतोच म्हजो जीव पासून थंड जालो. उपरांत मरे हांवें ताका पेरीत चडयलें पेरां काडपाक आनी सकयल रावन ताजें हांवें पळयलें. ना रे तूं ताजे पोवचोच नाय. अरे बाबा हांवें ताजें पळयलें. ना रे भाटकारा तूं ताजे पोवचोच नाय. पूण कित्याक हांव सगळें दाखोवन येयल्लो. जाल्यार तो तूं ओय ओय अशी मार घातलो. हांवच नकलो आतांची भुरगीं कितें चिंतात पळय ती. एक बरो चेडो दिसलो पडली म्हाका. तो हिंदू मुस्लीम हे कांयच पळोवंक ना. काडली जी लायली काड्या आनी असलीच गोत म्हज्या चेडवाची. मामी हांवें ताचो मोग केला आनी हांव काजार जालें जाल्यार फकत ताचे लागीं जातली, दुसऱ्या लागीं न्हय. आगो तो हिंदू आनी आमी क्रिस्तांव आनी जरी तर तूं ताचे लागीं काजार जालें जाल्यार म्हाका कितें व्हडली लज हें चिंतलाय तुवें. जाल्यार खिच्या मुखार बरयला की चेड्याक वो चेडवान आपूण धर्म मानता त्याच धर्मा लागीं काजार जावंक जाय म्हूण. हे तू म्हाका विचारताय. आगो आमचो धर्म कितें आनी ताचो धर्म कितें ते तू घेवन बस. हांव ते मानिना. हांव तुका त्या चेड्या लागीं काजार जावंक दिवची ना. हांव ताच्या लागीं काजार जातलेंच. पूण हांव तुका काजार जावंक दिवची ना. जाल्यार हो तुजो फायनल डिसिजन. होय. तशें जाल्यार तू समज आयज सांग तुजें चेडूं सोंपलें. सोफिया सोफिया हांवें म्हज्या मामीक कितले पासून सजमायले जाल्यार ती म्हाका केन्नाच सजमोवची ना आनी म्हजें काजार विशाला लागीं कोचची ना. तर ह्या संवसारान रावून कसलो फायदो. हॅलो 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 विशाल, तू बरो करून राव. म्हजें कांयच चिंतिना काय. सोफिया अशें तूं कित्याक म्हणटाय. विशाल म्हजी मामी म्हाका तुज्या लागीं काजार जावंक दिना. देखून तू एक बरें चेडूं सोद आनी ते चेडवा लागीं तू काजार जा. सोफिया हांवें तुजो मोग केला. ते सगळे तू सोड. आयज हांव रेल्वे ट्रॅकार आसा. हांव म्हजो जीव दिता. बाय विशाल, बाय विशाल. हॅलो 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 फादर हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें म्हजी तूं अशें करतली म्हणून. अशें तुवें करून एक व्हडली चूक केली. जरी तर ताका काजार जावंक जाय आसली जाल्यार जावनी आसली. तो चेडो हिंदू जाल्यार कितें जालें. कितें वायट आसलें तातूंत. अशीं कितलींच जाणां चेडे चेडवां आपलो धर्म सोडून दुसऱ्या धर्मान पासून काजार जाल्या. वय फादर हे सगळे म्हाका आतां चिंतून आयलें. हांवें अशें करूंक फावो नासलें. देवान तुका बक्षू. बरें तर हांव येता. मोग आसूं दी. बरो करून वच फादर. आमच्या जिवितांत असल्यो जायत्योच वायट टाळण्यो येतात. तेन्ना आमी नको आमी कितें करता पळय ती. तांच्यांनी दोगांनी पडोन वचोन काजार जावंक जाताली. पूण वायट टाळण्यो ताका सतायताल्यो. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान ह्यो जाती काती मनशान केल्यात. देवान करूंक ना. देवान मनशाक रचून ह्या संवसारान धाडला एकामेकाचो मोग करूंक जाय म्हूण. पूण आमी एकामेकाचो मोग कोत्ता काय. देखून एक जाणा जायात आमी मनशां सगळीं देवाची रचना.